क्रो कशें रडटा? आं आसा थंय ओके. कशें रडटा रे क्रो? माचीक दाखय क्रो कशें रडटा ते. आनी डॉगी खंय? डॉगी बक रडटा तेजे. आनी म्याव पांडा राणा आता फुका नाका खाली हाले धबक धबक. आणि आता ब्लॉग स्टार्ट करता केन्ना ना आता सांज जाला अरावंड 4:30 जाला 1 ते 3 हय. आणि आता ब्लॉग स्टार्ट करपाचें कितें म्हणजे सकाळच्यान म्हाका एक्चुली बरें दिसनासलें 2-3 दीस जालें म्हणजे न्हू फूल हाफ रायट सायड फूल चेस्टान बरें आनी फाटल्या रिबानसून खूब दुखतालें म्हणजे मदीं. आनी स्टार्ट कितें जातालें ना मॉर्निंग जाता आनी मागीर परत ते इवनिंग स्टार्ट जाता रातचे न्हिदच्या टायमार चडशें जाता. लास्ट टायम म्हाका तशें जातालें प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम जातालें म्हणून हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लें. सो ते गॅसीन अशें येता वाय येता अशें कितें म्हणून डॉक्टरान म्हाका नॉर्मल टॅबलेट बीन दिल्ली आनी बोनाचें बीन आसूंक शकता म्हणून कॅल्शियम बीन दिलें आनी ते कॅल्शियमाच्यो टॅबलेटी बीन नॉर्मल आसल्यो 10 दिसाच्यो घेतलेल्योच आनी कॅल्शियमाच्यो बीन हांव मदीं मदीं घेतालें मदीं तशेंच विसरतालें. सो मे बी म्हाका दिसलें त्या खातीर परत दाखयलें तशेंच आसतलें म्हणून हांवें कितलें फ्रांसायज खूब फोर्स करतालो म्हाका या म्हणून डॉक्टर कडेन. हांवें म्हणलें नाका हांव टॅबलेटी परत कंटिन्यू करता म्हणजे आनी मागीर पळयता म्हटलें. सो तशें जावन नॉर्मल डेज आसलें आमचें सकाळचें. आनी काल खबर आसलें तुमकां काल आमी मारगांव गेल्लीं मागेर सोनिया दीदीच्या मम्मीगेर. सो थंय गेल्लीं आनी थंयच्यान येता आमकां रात जाली. तुमी पयला आसलें मागीर लास्ट ब्लॉगान एनिवर्सरी दीदीचें आनी जीजी एनिवर्सरी आसली. सो रातचे आमी लेट नायट गेला 9:30 गेल्लीं. सो तेन्ना थंय केक कटींग बीन करून येयली आनी तेज्या पयलीं आमी वचपाचें आसलें रोशनागेर. रोशनाचोय काल बर्थडे आसलो. प्रॉब्लम कितें जालें आमकां येता येता म्हणल्यार लेट जालो आनी आमी थंय पावूंकय ना आनी तेवूय मागीर लेट आसलें तेवूय नासलें तें आनीक खंय गेल्लें. सो आमी तें स्कीप केलें काय म्हणजे आनीक हात धुयत गेले आयज मातशें पळोवया म्हणलें बरें दिसनासलें जाल्यार मागीर आनीक गेना. आनी रोशन आयज येवपाचें आहा स्पेशल बायक मेळपाक आनी म्हणटालें आपूण येतलें म्हणून बायकूय मेळपाक कालूच येवपाचें आसलें तें की खूब दीस म्हणटा येता येवंकय पावना तें आज येता म्हणून तें आनी तें येता न्हू आनी काल तुजो बर्थडे जाल्यार सो तेका एक आतां काय म्हाका वचोंक पॉसिबल ना केक बीन हाडूंक. सो हांव ऑर्डर करता आनी हांव तेजें तुमकां एक सांगता तेजें सिक्रेट. पांडा कित्याक ना तेज्या बॅडार खूब पांडा म्हणजे खूब पांडा सॉफ्टवेअर खूब भरला तशें आहा. हांव चिंततालें पांडाचें कितें करतलें म्हणून तेज्या खातीर स्पेशल. आनी आतां तें 1 हवरान येवपाचें हांव. सो तेज्या पयलीं म्हाका केक ऑर्डर करता हांव आनी मातशें कितें चिंतता मायंड पांडाचें कितें आनी पांडाचें कितें पळयता गिफ्ट हाडटात कितें तेका आवडटा ते सारके पिशे पांडा. आनी सद्या डेकोरेशन करतना म्हणल्यार सगळें तें दिसा काडलेलें आमी म्हाका खूब बेश्टें बरोवनाचें करना कित्याक बाय मागीर रडटा आवाज येवन. आनी बायक बीन न्हाणोन बीन जाला बाय बी कोकोमॅन पळयतलें अशें हाय कर बाबा हाय बा हांगा बसलेली आहा. रोशन येतलें करया मग तेज्या खातीर मागीर येतलें. सो ते येतले कामाचेर सुटोन 6 o'clock सुट्टा हांगा पावता म्हणल्यार 6:30 6:15 मातशें जातली खबर ना 6:30 बीन पावतलें. सो तेज्या पयलीं हांव मातशें कितें बारीकशें करून घेता. एक ब्लॉग इल्लोसो आसतलो हे सांगले तुमकां बर्थडे एनिवर्सरी बर्थडे अशेंच आसतलें. हांवें 2-3 पांडाचें कितें कितें ऑर्डर केलां तें कितें येयलां खबर ना 3 कडेन कितें पांडे येवपाचें आहा दिसता. सो एक म्हाजें पार्सलान येयलां आतां जस्ट ब्लिंकिटाचें नाल्यार बाबा एक येयलें न्हू आमचें एक आयलां माचयेचें. सो आनी 2 येवपाचें आतां हांव मातशें कितें पांडाचें कितें थीम करता पळय जाता जाल्यार. तो ओपन करता ओपन करूंक कळटा का कितें जावपा तें. सो हातून तेजें गिफ्ट आनी कितें येयलां. सो चलो हाफ एन आवरूच जाला म्हणजे एक म्हाज्या 40 मिनिट्स आहा. सो म्हाका डेकोरेशन मातशें बारीकशें करपाक पळोवया. आरे कांय ना राबा तें मातशें गिफ्ट हॅपी बर्थडे करतलो मरे तूं ओके ओके. सो एक हांवें तेका पांडाचें गिफ्ट कितें ऑर्डर केलां तेका आवडटा तशें वर आवय जाणा. सो तें दाखयना हांव तें गिफ्ट न्हू म्हणून पळया तें मागीर ओपन करीत जाल्यार मागीर पळोवया कशें केलें तें. सो गिफ्ट येयलें तेजें आनी एक आयलां एबेन आनी एक हांवें पार्टीचे हे बॅनर ऑर्डर केल्लेले. सो ते येयलां अशें आहा तें बॅनर पिंक कलर. ताका पळय केक पयल्यान हेका कितें जालें केक अशी ऑर्डर केला की म्हाका मातशी प्लेन जाय आसली. ओके खंयची प्लेन केक गावता ते सर्च करून हांवें ऑर्डर केला केक तेका म्हाका आनी कितें करूंक जाय केकीक आनी केक तो येयला न्हू डिलिव्हरी काय सोमतें ओपन केलें स्विगीचेर डॅमेज बीन जालें जाल्यार पळया म्हणलें मागीर तांचेर येता तें मागीर कशें कितें हांवें पयलीं समजें बरें आहा म्हटलें थँक्यू म्हटलें. सो केक म्हाजी अशी आहा हांवें केक अशी केल्लेली ऑर्डर म्हाका प्लेन जाय आसली टॅग आहा हॅपी बर्थडे. सो हाचेर हांव आतां कस्टम करतलें कितें कितें म्हाका फूल ब्लॅक प्लेन जाय आसली. बायक पळय केक पयला आनी कितें करता बाबा मागीर हॅपी बर्थडे माचयेचो चल मागीर करया.
सो बाय केक पहिले की ते हॅपी बर्थडे करूया म्हणलं असं म्हणते मागीर करूया म्हणलं माझ्या इथे करूंक हॅपी बर्थडे तू कसं करतलो हॅपी बर्थडे सांग बया हॅपी बर्थडे कसो करतलो हॅपी बर्थडे टू यू दुसरे पार्सल येयले म्हणजे आता थर्ड पार्सल येते एक पार्सल टॅगिंग बीन येयले गिफ्ट बीन येयले प्लस एक केक येयले आणि एक येयला ते सगळे बाकीचे म्हणजे डेकोरेशन आहे पांडाचे बेडशीट बॅकग्राउंडाक लावपाक आणि कितें ऑर्डर केला हांवें आणि तो एक सिक्रेट आहा पांडाचे कितें करतलो हांव तें तुमकां मागीर दाखयतलो सद्या पयलीं आदी उठलो आदी फास्ट आता फास्ट ते ओके बॅकड्रॉप लावन घेता आमी सो आतां हांव केक कस्टमायज करता पळय रोशनाचे फेवरेट सो हांवें ताका पांडा हाडलेले पळय हे सगळे सो ऑन द स्पॉट जाल्यार नाल्यार हांव ताका कितें सरप्रायज कितें दिवचें की त्यान ऑन द स्पॉट कितें पांडाचे टी शर्ट बेडशीट कितें करूं म्हाका कांय समजना पांडाचें आनी कांय गावनालें सो बेडशीट गावलें म्हाका पांडाचें ते ऑर्डर केलें ते बॅकड्रॉप केलें हांवें आनी केक ऑर्डर केला आनी फूल म्हाका वायट जाय तसो सो आतां हांव ताका अशें न्हू पांडाच लायतले आनी भायर करीत जाल्यार न्हू बाय म्हाका कांयच करूंक दिवचें ना पांडा काडटले सो आतां कितें करता ना ते आनी रोशनान येवन केक ओपन करून आहा सो हांव हितूनच करता आनी घेता आनी मागीर हाडटलें अशें सरप्रायज कसो सो पळय हांगा पळय सो हे हांवें असोच घेतलेलो सो हेजे हांव चॅरी काडटा आनी तेजे पांडा हे करता न्हू आदी पांडा अशें लावया न्हू सो चॅरी काडया चॅरी इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर मी पांडा इज इम्पॉर्टंट फॉर मी सो हांवें चॅरी काडला आनी चॅरीच्या जाग्यार पांडा हे करता सो बॉक्सान हांव तशेंच आमी प्लेस करता हेका मागीर पळोवया सो हे असो लावया थंय लावया हांगा बेश्टले असो असो लावया आनी मातसो क्रॉस आनी हेका अशें मदीं बसोवया म्हणटा केकीचे पयलीं अशें लावया आनी मागीर असो अशें लावया न्हू हे असो लावया न्हू ये पांडा केक इज रेडी सो सेट केल्ले आहा आनी आतां ताका टॅगिंग हे करता अशें लायता हॅपी बर्थडे अशें कितें हातीन दवरूंक जाता न्हू तेज्या सो हे पळय हांवें हे बॉक्सांतले काडून नाकी की प्लेटीन काडून दवरलें जाल्यार मागीर ताका कळटलें न्हू मागीर फ्रीज बीन ओपन केल्यार सो हे पळय ही बाय रोशनाची केक रेडी जाला आमची पांडा स्पेशल थीम सो रोशन आयले आनी मातशें म्हण म्हणूंक लायता कोण रे कोण कोकोनट आणि हांव कोण माझी हॅपी बर्थडे कर हां ते हॅपी बर्थडे कर मध्ये माझी जाय बर्थडे आला हॅपी बर्थडे कर माझी हॅपी बर्थडे थंय करया खंय गो हां दोन माचीन धरला मरे माझी हॅपी बर्थडे म्हणून कोणालो बाबू अरे फ्रांसिस हो बाबू कोणालो आश्रा बाबू म्हण आश्रा बाबू आशय ए बाबू ए कोण बाबा कोणान धरला तुका कोणान धरला रे कोण रे ही कोण रे मातशें टायम लागतलो रिमोट हांगा फाटल्यान लागला रिमोट कंट्रोल कोकोनान बाबा कोकोनान खंय दाखय रे बाबा आणि क्रो रे बाबा आणि क्रो ना गात आणि क्रो कशें रडटा रे बाबा क्रो कशें रडटा हां आसा थंय ओके कशें रडटा रे बाबा क्रो माचीक दाखय क्रो कशें रडटा ते आणि डॉगी खंय डॉगी बक रडटा तेजे आणि म्याव आणि आश्रा खंय रडटा बाय खंय रडटा त्याची फेवरेट आहे पांडा आणि आमचे बॅकग्राउंड पहिला तुम्ही हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे खबर आहे बसपाचे बीन पांडा कशी पण
सगळं पांडा होते. हे पांडा आपण रेडी बस बाबा सारखे करते आणि सारखे असं रे आपण बस रेडी केक कट करू हॅपी बर्थडे पांडा बाबा पांडा पोयाचं टन करी रा 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 कट करूया. पांडा तू पांडा पांडा माझी पांडा रे मावशी मावशी तिला बस बस पया पया धीरे धीरे सुरी धीरे दे का धीरे डायरेक्ट देऊ नका थोडा आसू 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 देऊ नका राहा हॅपी बर्थडे बनवूया. कट कट रे बिगिन कट कर ना बाबा राव आता फुका नका राव. कट 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 रा रा तो फूक कर मरे फूक कर हॅपी बर्थडे असेच असू दे असे आता असे करू रे यार फूक करू सोड हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हो काय हो आपण पहिली खा सोड 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 किती करता ते पय हा पहिली खातले आपण पहिले बाबा पहिली माचेक दे आपण पहिली खातो राग येला माचीक बरे बाबा व्हेरी गुड सुरी नका स्पून हाडून दिन आले कसं राहतं पायी दिता पळय म्हाका दिता पळय हय माझी ती ना ते सूर्य ते करतो ना सांग असं बर्थडे झाला आणि हांगा न्हू बाय पळय कशें आयकना कट कर कार केकूच कर सगळी पाड करतले काड केक कर या व्हेरी गुड खा A few moments later. पुष्पा वाटतं का त्याचे ते पांडा असले न्हू ते कधी मातशी डिफरंट वेगळी दिसली अंकितान केल्या हांवें सांग गो अरे माशीन केला केक तुका सगळं व्हिडिओ पोस्ट म्हणटा अरे मम्मान केल्या कितें करता हे वाज हाडटा पिड्ड्यार केल्या ताणें सगळी केक पिड्ड्यारूच करपाक जाय का ओके फॅन बंद नाका ना फॅन बंद कर झालं बारीकशें सेलिब्रेशन बाय न्हू कांयच करपाक दिना पळय केकूच कट करता म्हणटा आपूण बाबा घे माचीक दे मरे बाबा माचीक दे गे बाबा माचीक दी गे यो माचीक पापी दी मेरे बाबा बर्थडे पापी दी पापी दे माचीक पादी मग नापोली पादी पापी दी मम्मा सो रोशनाक आतां गिफ्ट दिला पळय सेंटर दाखवून आसा सो पळोवया ताका आवडटलें का होप आवडटलें काय तशें आवडटलें का कितें पांडाच आसतलो ओके आय डाउट आज पांडा थीम रोशनाची पांडा थीम बर्थडे पळयता पळय कशें बाय बाबा माचीचे रे गिफ्ट ऑर्डर करून सोदताले लॅम्प न्हू तो
बाबा दाय कर ना असं दाखव. थँक्यू नानू थँक्यू. वेलकम म्हण वेलकम म्हण. तू पाणी दे का आ मकामले फाटल्या पांडा औषध दिसता सारखं. माची पांडा न्हू माची बी पांडा न्हू. ऍक्च्युली फ्रेंड्सान कितें सांगलें ना पांडा येता म्हणून पांडाचे भशेन केला काय होय. सो ते हे कर मसो केल्याने ऑन कर. हाय करते का पांडा बंद कर खंय बंद करू. आणि एक हे कर चेंज कर अशें अशें मार पळय तेजे मार सावकाश मार. हा तेका खबर असले ना तेका न्हू तुवें मारलें न्हू. धबक हली आले धबक धबक चेंज जाता कलर. हांव सारको मॅच जालो तुका आतां. धबक धबक फुलो पुरो पुरो मारता तेका. सो रोशन वयता खंय पळय फ्रांसीस बसला भायर गॅलरीन हें करता कितें हांगा कोणें ड्रोन शो सोडला खंय रे गेलो दिसचें ना. पुलाचे शूट करता लायटिंग बीन केलं असतं. हय इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन जालें न्ही जिम खानाचे खबर ना. प्रमोशन प्रमोशनाच्या खातीर तुका कितें सांगता ते थंय या खंय मून पळोवपाक मून दिसना आतां. रोशन वयता आतां खंय. गुड नाईट. Bye bye. थँक यू सो मच. तू वयता बाय दादा बाय रे बाय बाय बाय. तर माची वयता मरे बाय हा बाय बाय येयले रे मरे. मिकू गेले आसा बाय आधी वेळ का बाय कर. बाय हे बरं रोशनाच्या वांगडा वयता ते आतां बाय कर मरे बाय बाय. फ्लाइंग किस्ती फ्लाइंग किस्ती फ्लाइंग किस्ती. बाय चल तर. हा आधी बाय आधी बाय 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 हा बाय गुड नाईट बाय बाय आई. सो जालें रोशन गेलें. सो इल्लोसो बारीकसो सरप्राईज तेज्या खातीर पांडा स्पेशल थीम. मिकू खंय रे मिकू वयता आनी लायट ऑन कर रे. हां मिकू येयले गो. रोशनाक पावपाक गेला मिकू. आवय कितले मोठ्यान आवाज रे. कोण रे ते आवाज करता.